नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। कला अकादमीत पोंगशेचे नाटक चलतना लायटीनी मारलो घात। विरोधकांची सरकाराचेर चढाई। मुख्यमंत्री वग्गी एकाच कनेक्शनार सगळ्यो लायटी। आयत्या वेळार घात। मारवाड्यांनी गोंयकारांक जॉब दिवचे। मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट पॅचअप करूंक बीजेपीचे वोटर रोल क्लीनअप निवेदन। मनोज म्हणटात थिवी घर नंबर नासतना वोटिंग कार्डां। दोन 2027 विधानसभेक 52% मायज मतांचे बीजेपीचे टार्गेट। फाटल्या 9 विधानसभा वेंचणुकांनी सगळ्यांत चड 36% 21 सीट। सरकार लोकां बरोबरूच आंदोलन करतल्या भोमकारांक कोणे तरी चिथायल्यात। आमदार मंत्री गोविंद उलयला तो खंय लोकां बरोबर। दामू नायका कडेन पक्ष संघटनेविशीं उलोवप जालां। मंत्रिमंडळ बदलाचेर न्ही। शेतकी मंत्री रवी नायक म्हणटा रिशफलाच्यो खबरो मिडियानूच पातळायल्या। उज्याचे मोठे अरिश्ट घरच्या आदीं जतनाय जाय। मुख्यमंत्री फायर सर्व्हिस डेक उलयलो। फायर सर्व्हिसीन अंदू 398 लोकांक 44 कोटीची मालमत्ता केली साल्वार। संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती। सरकारी पावड्यार मुख्यमंत्र्याची संविधान निर्मात्याक आर्गां। गोंयभर कार्यावळी। कला अकादमीन सगळ्याक लज वाऱ्यार घाली। शरद पोंगशेचे नाटक चलतना लायटींनी दिवे लायले। 2 लायटींचेर नाटक करपाची पाळी। मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो उलोवंक सोदिना। आरजेचो मनोज म्हणटा गोंयची सगळ्याक लज। पयले खेप असलें घडलां। विजय एक्शन मागता। एकाच कनेक्शनार सगळ्यो लायटी आशिल्ल्यान खंय आयत्या वेळार घात। क्षमा करा आम्हाला प्लीज। गोयचे ताजमहल म्हळ्यारूच कला अकादमीची दशा। दिसान दीस एक प्रकार मुखार येत आसा। ज्येष्ठ अभिनेतो शरद पोंगशेचे पुरुष नाटक सुरू असताना कला अकादमीतल्या लायटींनी घात मारलो। लायटी मदींच दिपकावपाक लागल्यो। 10 मिनटां नाटक बंद करपाची वेळ। सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण सरकारान कला अकादमीच्या लायटींचो अभ्यास करपाक आदी एक समिती नेमिल्ली। त्या समितीन LED लायटी 40% आणि 60% पार लायटी घालच्यो म्हूण सुचोवणी केल्ली। दरेक लायटीक वेगळे कनेक्शन आसचे। मात ताच्या उपरांत सरकारान कला अकादमीच्या कामाविशीं रिपोर्ट दिवपाक टास्क फोर्साची नेमणूक केली। आदल्या समितीन दिल्लो रिपोर्ट थंयच उरलो। तांच्यांनी आतां कितें तें टास्क फोर्साक सांगचें पडटलें। आयतारा जाल्ली बिगाड सारकी करपाक लायटी देंवोवच्यो पडटा आसल्यो। मात नाटकाची स्टेज मातशी वेगळ्या पद्दतीन आशिल्ल्यान तें खंय शक्य नाशिल्लें। टास्क फोर्साचो वांगडी देविदास आमोणकार म्हणटा लायटी सारक्यो ना म्हूण टास्क फोर्साच्या बसकेत इशू काडिल्लो। मात भाड्याच्यो लायटी हाडून कांयच प्रॉब्लेम ना अशें हाच्या आदीं दाखोवपाचो यत्न केला। टास्क फोर्साची जी मिटींग जाली त्या मिटिंगांनी आमी वारंवार सांगत येयल्लें आसा सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा। जावं ते लायटीचें जावं ते सावंडाचें। पण जालें कितें की मंत्री सांगता की कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून। कारण कशें आसा चूक जी जाल्ली आसा ती चूक आसा ती मान्य करपाक जाय। आनी पयलींचे महोत्सव जाले जावं राज्यनाट्य स्पर्धा जाल्यो तेन्ना भाड्याच्यो सगळ्यो लायटी हाडून कला अकादमीन ते करून दाखयले आनी म्हणलें पळय कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून। लायट गेल्ल्यान फकत 2 लायटींचेर पुराय नाटक करचें पडलें म्हूण नाटक पळोवपाक आयिल्ले लोक सांगतात। लायट गेली आनी नाटक फुडें कंटिन्यू करपाक मेळना आनी जवळ जवळ 10 मिनटां तांच्यांनी लायट वयतलो म्हूण सांगलें। आनी आज जें घडलां तें परत अशें घडपाक जायना। जेणे करून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावंक जायना। कला अकादमीच्या ह्या टेक्निकल प्रॉब्लमा खातीर
मातसो बेरंग जाता. आनंद व्यक्त करपाक जे सूख व्यक्त करपाक लोक एक नाट्य पळोवंक येता, तेंचो भिरमुसलो जाता. याविषयी मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो वग्गी. सीएम काल ज्येष्ठ कलाकार शरद पोंक्षान म्हणला मेंटेनन्साची गरज आहा म्हणून. मजगती कला अकादमीच्या कांडावेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर चढाई. आरजीचो मुखेली मनोज म्हणटा गोंयची नॅशनल लेव्हलाचेर लज. गोंयचें नांव जगभर टुरिजमाक लागून पाड पडलेलें आसा. आतां हे कला अकादमीच्या थ्रू पासून जर इंटरनॅशनल नॅशनल हांगा कलाकार येयले जाल्यार ते बॅड मेमरीज घेवन वयतले. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा गोंयांत कला क्षेत्रांत अशें पयले केन्नाच जावंक नाशिल्लें. हाच्या पेक्षा वायट गजाल कलेच्या क्षेत्रांत गोंयांत घडली ना. आनी म्हाका ह्या गोष्टीचें आश्चर्य दिसता की बाब गोविंद गावडे जे आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टराचे कलाकार आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. ताचें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, FIR रजिस्टर जावचो. सिसील रॉड्रिगेस मंत्र्याचो राजिनामो मागता. On top of that, the art and culture minister should be resigning from his post, as he's always given us fake promises from day one that he's done this work, that work. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मारवाड्यांनी गोंयकारांक जॉब दिवचे म्हूण मुख्यमंत्री उलयले उपरांत गोंयकार बेजार जावचे न्ही म्हूण पॅचअप करूंक खंय BJPन वोटर रोल क्लिनअपाक निवेदन दिलां. BJPची ही नाटकां. आरजीचो मनोज सांगता गोंयांत गोंयकारांक मायनॉरिटी थिवी 118 मायग्रंटांक खंय घर नंबर नासतना वोटिंग कार्डां दिल्यात. गोंयांत बेकायदेशीर वोटिंग कार्ड केल्यात ती रद्द करून मतदार वळेरी क्लीनअप करची म्हूण BJP प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकान गोंय वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन दिल्लें. ताच्या वेल्यान आतां RGPची BJPचेर चढाई. थिवे घर नंबर नासतना मायग्रंटांक वोटिंग कार्डां दिल्यात. लालाकी बस्तीत एका घर नंबराचेर वेगवेगळ्या आडनावाच्या 101 जाणांक खंय वोटिंग कार्डां दिल्यात. आरजीचो मनोज परब उलयलो. गोंयकार म्हणून जो आसा पळय तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं गोंयकार जो आसा पळय तो मायनॉरिटी जाता. हांगा मायनॉरिटी म्हणून मायनॉरिटी आतां उरलेलो ना. आतां गोंयकार म्हणून आमी मायनॉरिटी जायत गेला. सीएमान मारवाड्यां कडेन गोंयकारांनी कामाक वचपाचें म्हणून स्टेटमेंट केल्लें. ते जशें तांकां नेगेटिव्ह जावपाक लागले, तेंचेर अटॅक जावपाक लागलो, लोक तेजेर उलोवपाक लागले, लोक गोंयकार बेजार जालो की गोंयचो सीएम सांगता की आमी मारवाड्यां कडेन कामाक वचपाचें म्हणून. तेन्ना ते कवर अप करपाक लागून हेंच्यांनी आयडिया केली आनी थंयसर वचून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिशनाक मेळ्ळे आनी बेश्टे नाटकां केली. फूल नाटकां, ह्यो ड्रामा. फूल पेजीचेर 30 वोटींग आसा. 30 वोटिंगेक कोणाकूच हाऊस नंबर ना. 30 वोटिंग ह्या पहिल्या पेजीचेर कोणाकूच हाऊस नंबर ना. जर तुमी हांगा पळयत तिसरी लायन आसा हाऊस नंबर इज ब्लँक. सेकंड पेजीचेर फूल ब्लँक. थर्ड पेजीचेर फूल ब्लँक. अशी 118 नांवां आसा जेंका हाऊस नंबरूच ना. 118 118 हाऊस नंबर 100 हे तेजे फर्स्ट नाव हायलाइट केला पळय फ्लोरोसेंट हितून तो लाला बेपारी हाऊस नंबर 100. आता हाऊस नंबर 100 आता आमगेर जर म्हाजे हाऊस नंबर 411 हांव जर घरान रावता जाल्यार म्हाज्या घरान परबूच आसतले न्हू. दुसऱ्या सरनेमाचे लोक म्हाज्या घरान रावतले ना. हे आतां हो सेक्युलरिझमाचो सामको वयल्या लेवलचो हो आसा. हो कोण लाला बेपारीच्या हाऊस नंबरान नांवां कोण सांगता तुमकां. पयलीं 2 नांवां आसा, 3 नांवां आसा बेपारी. मागीर चवथो आसा चौधरी. मागीर आसा गुट्टेवाले. हाऊस नंबर 100च आहे. गुट्टेवाले. मागीर आसा खान. मागीर आसा खातीब. मागीर आसा मुल्ला. मागीर आसा तांबोली. ही नांवां फक्त हाऊस नंबर 100 आहा. लालाकी बस्तीचो लाला बेपारी आसा त्याच्या नांवार 100चेर आहा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. 2027 विधानसभा वेंचणुकेत 52% मायज मतां काडपाचें BJPचें टार्गेट. मात डाटा पळयल्यार BJPक फाटल्या 9 विधानसभा वेंचणुकांनी सगळ्यांत चड 36% मेरेन मतां मेळप शक्य जालां. 2012 सगळ्यांत चड 21 सीट. 2022 20. स्पेशल रिपोर्ट. 40 लढतले आमी. 40 संघटन घट करतले. कारण आमकां 52% कडेन वचपाक जाय. 52% कडेन वतले जाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय. जुनो जाणटो नवो यो आमचे बरोबर या. ताका लागून 27 आमकां सत्ता कितले सीट येवपाक जाय. 27+ येवपाक जाय. आनी ते जर येवपाक जाय आसत जाल्यार आमचे अध्यक्ष जे सांगतात आमकां कितली % मतां पडपाक जाय. कितली % मतां पडपाक जाय. 52% मतां पडपाक जाय.
2027 52% मतां मेळोवन 27 मायज सिटां जिखपाचें गोंय भाजपान टार्गेट दवरला खरें, मात आजून मेरेन विधानसभा वेंचणुकेक गोंयांत खंयच्याच पार्टीक 40% वयर मतां मेळूंक ना. सगळ्यांत चड मोगोक पयल्या वेंचणुकेंत 40% मतां मेळिल्लीं. भाजपाक आतां मेरेन 36% मेरेन मतां आनी 21 सिटां जिखप शक्य जाला. भाजपान 1984 ते आतां मेरेन 9 विधानसभा वेंचणुको गोंयांत लढयल्यात. भाजपाक सगळ्यांत चड 36% मतां 2002 मेळ्ळी. 2012 मोगो बरोबर युतीत वेंचणूक लढयली तेन्ना 35% मतां मेळ्ळी. 1994 9% जाल्यार 1999 सरळ 26%चेर उडी. 2007 30%, 2017 32% जाल्यार 2022 33% मतां. भाजपान 1994 गोंय विधानसभेत 4 सिटां जिखून खातें उगडिल्लें. 1999 वट्ट 10 सिटां जाल्यार 2002 17 सिटां, 2007 14 सिटां जिखले. 2012 21 सिटां जिखून पयलेच फावट भाजपाक सिंपल मेजॉरिटी मेळ्ळी. 2017 परत 13 सिटांचेर पावले, मात आमदार फोडून आंकडो 27 पावयलो. 2022 20 सिटां जिखले. परत काँग्रेस फोडून वट्ट आमदारांचो आंकडो 28 पावयला. भाजपान गोंयान लोकसभा वेंचणुकेत 1999 ते आतां मेरेन 45 ते 53% मेरेन मतां मेळयल्यात. तातूंत 4 फावट 50 आनी मायज टक्के मतां मेळयल्यात. 52% टार्गेट दवरता आसतना मतदार वळेरी निवळ करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. पण एक जबाबदार पक्ष म्हणून सुद्दां त्या रोलाचेर आमची नजर आसा. अचानक रोलान वाड जावपाक लागल्या, इन्फ्लक्स खंयचो कसो ताजेर मातशी सारकी नजर दवरची हें आसा. कोण हे अचानक खंयच्यान आयल्यात, कशें तांची वाड जाता. ड्युअल वोटिंगाचे विशय आसा, तोय विशय आयलो. आनी तें बोगस हें सगळे कडेन घालून एक डेमोग्राफी बदलपाचो जो प्रयत्न आसा तो जावचो न्ही. सध्या टार्गेट करता ती 52% मतां मेळोवपाक भाजपाक आसा थंयच्यान 15 ते 16% लांब उडी मारची पडटली. तातूंत पार्टी लिडर चड आशिल्ल्यान अंतर्गत धुसफूस, एकला चलोची भुमिका घेवन मोगो शिवाय वेंचणुकेत वचप आनी विरोधी पक्ष लोकसभेत एकठांय आयिल्ले तशे परत एकठांय जाले जाल्यार भाजपा मुखार व्हडली चॅलेंज आसतली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सरकार लोकां बरोबर आसा. आंदोलन करतल्या भोमकारांक खंय कोणे तरी चिथावन घाल्यात. आमदार मंत्री गोविंद उलयता. 3.5 कोटी मोडून थंय नवी सरकारी शाळा येता ती खंय मोडूंक न्ही. आंदोलन भरकटलां. लोकां बरोबर रावप हें कर्तव्य. आंदोलकां कडेन कोत्रपण ना. सगल्यांक खंय दारां उक्तीं. सरकाराची शाळा वट्ट 3.5 कोटी रुपये खर्च करून त्याच हेचेर आज उबी जाता. इतले निदान जाणकार जे आसा त्या जाणकारांनी तरी विचार करपाची गरज आसा, किंवा जे जे आंदोलक थंय आयिल्ले आसा ते आंदोलकांनी विचार करपाची गरज आशिल्ली. एक गव्हर्मेंटाची शाळा थंयच आज कात घेता, आकार घेता आनी नवें काम सरकार मोडटलें काय कितें हो सर्वश्रुत प्रश्न आसा. आनी ह्या प्रश्नाचें उत्तर किंवा ताणीन दिल्लो हाक किंवा ताणीन मारिल्लो उलो हें सगळेंच कितें सांगता. हें इतलेंच सांगता हो जो आवाज जो चलिल्लो आसा तो कोणाक तरी मिसगायड करपाक चलिल्लो आसात. कारण आमी सदांच ह्या लोकांच्या सेवे खातीर आसात. हे लोकां बरोबर रावप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी घटनेन दिल्लो अधिकार त्या अधिकाराची पायमल्ली जावपाक जायना ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज हांव वावर करीत आसा. जांकां अजुनूय म्हजें मागणें आसा, आमी कांयच कोणाचेर कोत्रना कांय ना आनी आमचे भितर काडीसोय इगो ना. आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले, आसतले आनी तांची जो बाजू आमी सदांच आयकून घेतिल्ले आसात. जेदे जेदे वेळाचेर ते आमकां मेळपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले तेदे वेळाचेर आमी तांकां प्रायोरिटायज आमी तांकां अपॉयंटमेंट दिवन तांचे जो कितें डिफिकल्टी आसा तो आमी निराकरण करपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी आतां जी जबाबदारी जी आसा ती PWDन आपल्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसात. गोंयचे मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां ह्या सगळ्या चर्चा जाल्ली आसा. दामू कडेन आपूण पक्ष संघटने विशीं उलोवप केलां.
मंत्रिमंडळ बदलाचेर न्ही रवी उलयता. दामू प्रदेश अध्यक्ष जाले उपरांत खंय पयले खेप दोगूय अशे मेळ्ळ्यात. फोंड्या पक्षाच्या मेळाव्या विशीं खंय उलोवप जालां. रिशफलाच्यो वावड्यो पाताळावपी खंय मिडिया रवी सांगता. आमचो दामू नायक पार्टीचो प्रेसिडेंट, तो पार्टीचो प्रेसिडेंट जाले नंतर म्हाका मेळूं नाशिल्लो. तो म्हाका घरा मेळपाक येयलो आपूण प्रेसिडेंट जालो म्हणून. आनी व्हडलेशें काय ना, आमी डिस्कशन फक्त पक्षाचें, पक्ष कसो इश्टायत करपाचो, पक्ष कसो वाडोवपाचो हेजेर विचार, आनी हेज्या विचाराचेर आमी फुडें गेले आनी फुडें मेळावो करपाक तेजेर उलयले आनी काय ना. व्हडलें तो म्हाका मेळपाक येयलो खास. ही बातमी सगळी कितें जाता पळय करतात तेन्ना जो पर्यंत आमचे पक्ष आसा, पक्षाचे मुख्यमंत्री आसा, आतां ते मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी अध्यक्षा कडेन, हे दोगूय ठरयले कितें जावपाचें. आनी कितें आसा तें आमच्या पक्षाची सृश्टी दिल्ली बसलेली आसा आनी ते दिल्ली तेंचे कडेन उलोवणी करून कितें करपाचें तें फुडें ठरयतलो मुख्यमंत्री. हें फक्त पेपरांनी केलां. आमच्या पक्षान कोणा सांगूंक ना, मुख्यमंत्र्यांनी कोणा सांगूंक ना, अध्यक्षांनी कोणा सांगूंक ना कितें करतलें तें कांयच आजून कांय सांगूंक ना. उज्याचे मोठे अरिश्ट घडचे आदींच लोकांनी आनी उद्देगांनी खबरदारी घेवची. मुख्यमंत्री फायर सर्वीस डेक उलयलो. स्टाफाची फायर रिस्क अलावन्साची मागणी तडीक लागतली म्हणून मुख्यमंत्र्याची घोशणा. अंदू फायर सर्विसान 44 कोटी परस मायज मोलाची मालमत्ता आनी 398 लोकांक खंय साल्वार केल्यात. बरी सर्वीस दिल्ल्या फायरमॅनांचो भोवमान. नॅशनल फायर सर्वीस डे निमतान बरी कामगिरी केल्ल्या फायरमॅनांचो भोवमान जालो. मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार फायर रिस्क अलावन्साची मागणी पुराय करपाचें उतर दिलां. घरांनी इंडस्ट्रीनी फायर सेफ्टी प्रिकॉशन घेवचे म्हण उलो. हांव एक सांगता की तांकां फायर रिस्क अलावन्स जो दिवपाचो उरला तो आमी ह्या फायनान्शियल इयरांत फायर रिस्क अलावन्स हो दिवपाचें कन्सिडरूय करतले, कारण खुबशे फावटी तांची डिमांड आशिल्ली की फायर रिस्क अलावन्स हो फायर फायटरांक दिवपाक जाय, तोय दिवपाचें आमी ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान ठरयलां. इंडस्ट्रियल सेफ्टी आनी पब्लीक सेफ्टी घेतलेली खातीर घेवपी अशा पद्दतीची प्रिकॉशन्स आसता. म्हणजे सगळ्या गोंयच्या जनतेक आनी गोंयांतल्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आव्हान आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स जावचो न्ही म्हणून आमी पयलींच प्रिकॉशन्स घेवप ही काळाची गरज आसा. आमी आतां पर्यंत जवळपास 350 आपदा मित्र आनी आपदा सखी हांकां ट्रेनिंग दिवन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात जेन्ना आमकां डिजास्टरांत गरज लागता तेन्ना हे आपदा मित्र आनी आपदा सखी हे त्या जाग्याचेर आमच्या कामा मदीं इन्वॉल्व जातात आनी आमकांय मदत करीत आसा. म्हणून अशा पद्दतीचे हे व्हॉलंटियर्स सदोदीत डिजास्टराच्या वेळार आमच्या कामात येतात. आमी पळयता की गोंयांत केन्नाय अशा व्हडलो डिजास्टर जर आयलो, सायक्लोन आयलो आसत जाल्यार गोंय हे पयले राज्य आसतलें की तेंच्यांनी 11 जाग्याचेर इट इज एन मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स उबी करून दवरलेली आसा. फायर सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट इन द गव्हर्नमेंट, बी इट इन द इंडस्ट्रीज or individuals. To promote fire safety, our department runs several awareness programs. In the year 2024-25, our department responded to 9,773 calls, saving 403 human lives and 815 animal lives and protecting property worth of rupees 44 crores through the timely action. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मायना कुडतरे पुलिशेन साशिबंत माजी आणि रवी माजी ह्या दोगा जाणांक खुनाच्या आरोपा खाला धरल्यात. आयतारा साश्टी राय जाल्ल्या 38 वर्सांच्या खगेश्वर सबराच्या खून प्रकरणात ह्या दोगांक धरल्यात. मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण दोगूय जाण सबराचे वळखीचे म्हूण कळटा. मडगांव JMFCन दोगांकय
8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. Mainakurturi police has solved the murder case of an Odisha native namely Khageshwar Sarab, who was found murdered in his rented premise at Raya. Mainakurturi police has arrested 2 accused in this case who were his roommates. All the victim and accused were working as laborer in that area. Police has arrested both the accused when they were trying to escape from Goa. One accused has been arrested from the Margaon railway station. Another accused has been arrested from Bambuli. Investigation in this matter is going on. Mukesh Kumar for Prudent. भारताचो संविधानकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती मुख्यमंत्र्यान आर्गां ओंपली. परवऱ्या आंबेडकर भवनाची 6 म्हयने भितर खंय बुन्याद. सरकार 10 कोटी दिता. मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. गोंयभर आंबेडकर जयंतीच्यो कार्यावळी. संविधानकाराक श्रद्धांजली. परवरे 2140 स्क्वेअर मीटर जमनीचेर आंबेडकर भवनाचो फुडल्या 6 म्हयन्या भितर बुन्यादी फातर घालतले. सरकारा कडल्यान हे खातीर 10 कोटी मंजूर जाल्यात म्हण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्या. भारताचो संविधानकार दोतोर बाबासाहेब आंबेडकराच्या 134व्या जयंती निमतान जाल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. आमच्या सिद्धेश पेडणेकर हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल तुमच्या सगळे पदाधिकारी म्हाका येवन मेळ्ळे आणि तांच्यांनी 2 डिमांड घातलेले. भितरलो एक डिमांड आमी खूब वर्सां म्हणजे म्हाकाय वायट दिसतालें फाटलीं 4-5 वर्सां हांव फक्त भाशण करतालो की तुमकां जागा दिता पण आज म्हाका भाशण करता आसतना सांगपाक खूब खोस भोगता की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मीटर जागा तुमकां परवरीत जाय आशिल्ली. ती परवरीतली जागा सरकारान आज एलोकेट केला आणि ताच्या खातीर 10 कोटीचो फंड्स वो सुद्धा एलोकेट केला. आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटली 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदा तरी मिटींग घेताले किंवा एकदा तरी म्हाका विचारताले ते जागेचे खंय पावला आपल्याक बांदपाक जाय. पण आता खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर फाउंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांदपा खातीर चालू करतले आणि तांच्या आमच्या ह्याच टेन्युअरात ते भवन हे पुराय जातले. त्या भवनाचे उक्तावण करपाक सुद्धा आमी सगळे जाण मुजरत हजर रावतले. त्या भवनात तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे समाजा खातीर आसलेल्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे आमी जेका म्हणटा की हॉस्टेल फॅसिलिटी आसत, हॉल फॅसिलिटी आसत किंवा जेका स्किलिंग आणि रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे आसा ते वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज त्या आंबेडकर भवनात आमी सुरू करपाची आमची योजना आसा. जाल्यार समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान आंबेडकर भवना खातीर जागो आणि निधी दिल्ले खातीर मुख्यमंत्र्याचे उपकार आठयल्यात. आमचे स्वप्न जे म्हणतात की आंबेडकर भवन हे गोंयान भितर रावचे जाणे करून त्या आंबेडकर भवनाच्या सावले खाली त्या व्हडल्या अशा भवना खाली आमच्या भुरग्याचो फुडार आमी चिंतपाक शकतले. आमकां ते सदांच याद दाखयतले की आंबेडकर भवन हे जावपाक जाय म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आयज आंबेडकर भवना खातीर लागपी जाग्याचे जे सनद आसा जे प्लॉटाचे अधिकार आसात ते आयज करपा खातीर ताणी एक हे हाडिल्ले आसा आनी माननीय मंत्री हे आयज सोशल वेलफेअराक ही जमीन सुपूर्द करतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. पणजे नॅशनल फायर सर्व्हिस डेच्या कार्यावळीत उजो पालोवंक ड्रोन आनी रोबोची प्रात्यक्षिकां. मात संचालक सांगता ते प्रमाण हे ड्रोन आनी रोबो भायल्या राज्यांतल्यान फक्त मुख्यमंत्र्याक दाखोवंक खंय हाडिल्ले. उजो पालोवंक असलें आधुनीक तंत्रज्ञान गोंयच्या फायर सर्व्हिसिसा कडेनय आसचें म्हूण यत्न. नॅशनल फायर सर्व्हिस डे निमतान जाल्ले कार्यावळीत ड्रोन आणि रोबोटा वरवीं उजो कसो पालयतात हे विशीं डेमॉन्स्ट्रेशन जालें. मात हे ड्रोन आणि रोबोट खंय भायल्या राज्यांतल्यान फकत मुख्यमंत्र्याक दाखोवपाक हाडिल्ले. ह्या माकनांचें काम पळोवन सरकारान असली माकनां गोंयांतूय हाडची म्हण अधिकाऱ्यांक अपेक्षा. आयज गोवा फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस जे डायरेक्टरेट आसा तांच्यांनी जो नॅशनल फायर सर्व्हिस डे आसा तो सेलिब्रेट केलो. दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय जे फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस आसा तांचें डेमॉन्स्ट्रेशन जालें आनी ह्या डेमॉन्स्ट्रेशनाचें आयज वेगळेपण आशिल्लें ते म्हणटा ते हांगासर तांच्यांनी आयज ड्रोन तसोच एक रोबोट आसा जो कसो फायर फायटिंगाक युजफूल करतात ते हांगासर वापरून ताजें डेमॉन्स्ट्रेशन जालें. ड्रोन आनी रोबोट हे जे एडवान्स इक्विपमेंट जे आहा हे एडवान्स इक्विपमेंट आमी कोणें हांगासर गोंयांत पळोवनासले. त्या खातीर हांवें ह्या वर्सा तांकां रिक्वेस्ट करून एक तो ड्रोन आयला म्हणटा तो आग भोगीलाल
म्हणून हांगासरल्यान अहमदाबादच्यान ताका हांवें मागून हांगासर तेणी आपली फायर टेंडर घेवन तेजी ड्रोन घेवन आयला तो एक, आनी दुसरो म्हणटा तो रोबोट. बॉम्बे हाय रायज बिल्डिंगेन त्यांनी यूज केला. 60 मीटर हायट ते वचूंक शकता आनी थंयच्यान ते फायर फायटिंग करून जीव वाचोवपाक शकता. सीएमाक दाखयलो आमी तो, म्हणजे कारण सीएमाक पळोवंक जाय न्ही बाबा कशें डेमॉन्स्ट्रेशन आसा, प्रत्यक्ष लायव्ह तांकां आमी ताका दाखयले. ताका खरोखरच ताका एक मान्य जालें ही खरोखरच ही चीज आसा ती आमी घेवकूच जाय एडवान्स. आनी सीएम सदांच म्हाका सांगता एडवान्स वस्तू घेवपाक प्रयत्न कर. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप आनी जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.